ऑडिओ व्हिडिओ क्लिअरच माताजी? माताजी क्लिअरच. हरिबोल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय. भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. हरे कृष्ण. सो हे कर्म म्हणून पळता वर्ड आमची गेले बारी विशेष जावन यूज करतात आम्ही. सो उरलेले उतराक आम्ही कसं करू रे म्हणून हांव असल वर्ड्स यूज करू नजा बट व्हेरी सिनॉनिमस विथ कोंकणी स्पीकिंग आमगेलांतू. सो ऍक्च्युली कर्म म्हणल्यार कसले कोणी सांगता की म्हाका? कर्म म्हणलेलं वर्ड आता सुमार सेशन्स तुम्ही ऐकली. कर्म म्हणल्यार कसं अर्थ ताजे? हा सांगवे माताजी. शुअर शुअर माताजी. हरी बोल. कर्म कर्म म्हळ्यार आम्ही करते आशिल्ले कार्य. हरी बोल. करेक्ट. कार्य हरे बरे उरतले वाईट उरतले जाल्यार कसं आम्ही कार्य करत असायची ताका कर्म म्हणटात. म्हणजे बरेक बरे फल वाईटाक वाईट फल. हरी बोल. यांनी हांव बरे वाईट कर्म. ओके. आणि कोणी कसं ऍड ऑन करू प्रयत्न करता की? आशालता माताजीनं भारी चंद कोण सांगलाय कर्म म्हणल्यार कार्य आम्ही करच्या म्हणून. वय आणि कोणी कसले ऍड करू पळयता की? ओके. सो हे कर्म म्हणून आम्ही वर्ड यूज करता पळय ऍक्च्युली हाजे डिफरंट मिनिंग्स आसा. सो आता माताजीन सांगेल बरे कर्म म्हणल्यार कार्य आम्ही कसं कार्य करता की त्यावे कर्म. हा कसं कार्य कोण कसं फल मेळतं पळय ताकाय कर्मच म्हणचे. कडेरी हे फुल लॉ आस पळय कर्माचे आज आमगेले आसा लॉ ऑफ कर्मा ताकाय कर्म म्हणचे. सो कर्म म्हणल्यार ऍक्शन रिझल्ट अँड द लॉ हाका तिन्नी हाकाय कर्म म्हणचे. एक वर्ड ताका. मागीर आनीक एक टर्म येता कर्मयोग विच इज द 3rd चॅप्टर भगवद्गीताचे. ते डिफरंट येता. दॅट इज अनदर एस्पेक्ट. बट ब्रॉड जावन कर्माचे या तिन्ही मिनिंग्स असो येतं. कर्म म्हळ्यार आम्ही कसं ऍक्शन करता की कसं कार्य करता की ताका कर्म म्हणचे. त्याचे कसं फल प्राप्त की आम्ही कार्य केलेलं कसं फल म्हणते त्यावेळी कर्माचे. आणि हे पूर कानूनच पळय कर्माचे आणि ताजे ऍक्शन आणि ताजे रिझल्टाचे ताकाय कर्म. ओटू जावन लॉ ऑफ कर्माकय कर्म म्हणचे. सो जनरली लॉ ऑफ कर्माचे बेसिकली कसं रूल म्हळ्यार इंग्लिशान तो एक असं नव व्हॉट यू सो इज व्हॉट यू रीप. कसं तुम्ही ओईल की त्याच मेळटा तुका. म्हळ्यार कोथंबरी बी घाल्यार आंब्या रोक जायच ना. कोथंबरी बी घाल्यार कोथंबरी पल्लो मेळटले. आंब्या कातो ओयल्यार आंबो मेळटले. सो तुम्ही कसं तुम्ही केला की कार्य तशीच तुमका रिझल्ट मेळटले. तुम्ही लायक केल्यार आतां माताजीन सांगेन म्हणजे लायक केल्यार लायक वाईट केल्यार वाईट. सो दॅट इज द बेसिक प्रिन्सिपल त्याची. सायन्सान तू न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन चिके सिमिलर आसा. कसं ते कोणी सांगूयात की every action has an equal and opposite reaction. प्रत्येक कार्याक ऑपोजिट रिॲक्शन असतं म्हणून सेम न्यूटनान 3rd लॉ ऑफ मोशन हे आम्ही पुरा स्कुलांनी आम्ही शिकयलेच. सो पळयाचे कितले सिमिलर आसा. ऍक्च्युली सांगल्यार सनातन धर्म म्हणजे सायंटिफिक खंयचे धर्म ना. एव्हरीथिंग इज देर. सायन्स हिस्ट्री ऍक्शन सकट आसता तो. सो एंटरटेनमेंट सकट आसा आमगेले धर्मान तो ऍक्च्युली. सो every action has an equal and opposite reaction. आम्ही चेडवां क्लासांनी घेताना पळय आम्ही बॉल दिवचे मारी वणतीक म्हणचे कितले फोर्सा मारता की तितले फोर्सान ते वापस येता हाता वापस बाउन्स करून. सो कर्मा इज ऑल्सो लायक दॅट. कितले फोर्सान तुम्ही
तुमगेल कार्य करता की तितले फोर्सान ते वापस येता. दॅट इज द लॉ ऑफ कर्मा. ओके, आनी क्वेश्चन. अर्जुनाले 5 कसं आशिल्ले डाऊट्स. तो युद्ध करना म्हणता पळय, तागेले 5 डाऊट असता. खंयचे ते डाऊट? क्रोनॉलॉजिकली सांगल्यार लायक आशिल्ले. सांगवे माताजी. हरी बोल. आशिल्ले माताजी फुल फॉर्म महाराजी. हरी बोल. नाही नाही ते म्हळ्यार तांचो भगवद्गीते वाजील प्रकार ताका एक डाऊट आशिल कसं की म्हळ्यार आपणेले एद्र आशिल ಒಟ್ಟು लोक आमगेले बंधू आमगेले रिलेटिव्स तांकां आपणेन कशी मारचे. सो फर्स्ट डाऊट आशिल्ले करुणा, कंपॅशन. करुणा करुणा करेक्ट. दया. सेकंड म्हळ्यार तांणी मेल्ले म्हाका पळोवचे जायना अशी. तांणी मरगेन आपणे विजय घेतल्यार कसले प्रॉफिट अशी. म्हाका सूख मेळ्ळीच ना. हा कसले करेक्ट खुशी मेळ्ळीच ना तांकां. करेक्ट. म्हाका खुशी म्हळ्यार कृष्णान सांगले ताका अधर्माक साथ दिवच्या अधर्म केल्लो लोकांक मारचे आमगेले धर्म म्हणून जाल्यार तागेले आनीक मायंड गट्टी जाल्ले नाशिल्ले. मायंड गट्टी जाल्ले नाशिल्ले ताका ते 2 सेकंड जाले. थर्ड कसं की म्हण सांगले थर्ड कसं सांग म्हळ्यार ताका म्हळ्यार एक जिवांत भंय आशिल्ले. ओके. अशी की तांकां तर मारले केले आपण एक ताजे आपण ते वाईट हे येतले रिजल्ट. सिनफुल रिएक्शन्स. ताका रिजल्ट आपण वाईट केले रे ते वाईट आपण एक रिजल्ट येतले. म्हणजे तो संसारी न्हवे संसारी तागेले फॅमिली बद्दल तो थिंक केलो. थर्ड करेक्ट. ओके. चारीचे ना माताजी चारीचे माते तेच ना कसं म्हण. आणि कोणी ऍड ऑन करतल वे चारीचे आणि पंचाचे राज्यभार घेऊन तो कसं करता मागीर कसं मा शिल्पा माताजी म्हाका क्लियर तो विन जाल्लो म्हणजे री तागेला मलगडांक की पुरो मारन ताका जाय वेता किंगडम म्हणून. दॅट इज इन सेकंड आमचो जल न्हू माताजी ते सेकंड हाऊ आय विल एन्जॉय म्हणून ते सेकंड जाल्ले. ओके ओके. फोर्थ कसं आशिल्लें? हरे कृष्ण माताजी. हरी बोल. ಕುಲಕ್ಷಯ ದಲ್ಲಾರಿ बायल मनशा हे जावन वायट जावन चेडू मुखावेले जनरेशन वर्णसंकर वर्णसंकर जाता म्हणून एक भंय आशिल्लो ताका. आनी ताणें ते मारले म्हण जाल्यार ताका पाप येता म्हणून पापाक आपण भागीदार जाता म्हणून. ओके रायट. पंचाच डाऊट. पंचाचे डाऊट दोन्ही चॅप्टर ಪಿತೃಂಕ ಪುರ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಜಾಯನಶ್ರೀ ತಂಗೆಲ್ ಪುರ ಶಾಪ್ लागून फुल कुलच ना हे जावचं शकता म्हणून सांगून. पिंड प्रदान इंडिसिजन कसं कोरका म्हणून ताका मनावचन हे शिव चुकावे कोरचे कसं म्हणून. दॅट वॉज इज 5th डाऊट. कसं कोरका म्हणून कळना ताका. हांव करीन हांव युद्ध करना हांव मागता जाल्यार म्हाका युद्ध करू ना म्हाका. गोंधळ जाता. कन्फ्युजन करेक्ट. सो ह्या 5 डाऊटांत तिन्नीच कसले अफ्रेड ऑफ सिनफुल रिएक्शन. इतली जना मारताची तांकां पुरा मारलेले आशिल्ले वायट कर्म आमकां लागता म्हणून ते ताका भंय. मुखार न्हू कृष्ण ताका दोन्हीचे अध्याय तिन्नीचे अध्याय ताका अनघा म्हणून आपयता. अनघा म्हळ्यार कसं जालें ओ सिनलेस वन म्हणून. अनघा मिनींग सिनलेस म्हणून. जाल्यार ताका क्लॅरिटी आसता पुरा जाल्यार ताका एक डाऊट येता हाजे एक वायट कर्म म्हाका लागतल की म्हणून न्हय. आमगेले मात एक पाटी येता एक पाटी घरा पळय कॉक्रोच भोंवतना आलोचन करचें मारची की सोडची की कसं करचें. कसं म्हळ्यार जीव ताका पाप आमकां लागता न्हय. सकाळाक एक नमुने 2 दुजत वय कसं करचें म्हणून न्हय. सो अर्जुनाकय तसले एक डाऊट आशिल्ले आनी ते डाऊट आमकां दिसता. सो कसली हे कर्मा. वॉट इज दिस लॉ ऑफ कर्मा.
सायंटिफिकली आम्ही पळयले व्हेरी डीप जावन पळयल्या रे ह्या कर्माचे बेसिकली 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, 3 गुण. कसं म्हळ्यार रे सगळ्याक एफेक्ट करते. कोणी सान होड म्हणतारे ना, निल्ले जीव मनुष्य म्हण कसले ताका भेदभाव ना, सगळ्याक एप्लाय जाता. हा ते एनिमल ते ताका कसं बुद्धी असता, बुद्धी अशी मनशाक मात्र हांव अटॅच करतना, कर्माचे सगळ्याक बघूक. सेकंड इम्पार्शियल, सगळ्याकय असतं आणि इम्पार्शियल म्हळ्यार अशी ऐकल्यार आमकां दिसता की हा दोन्ही पॉइंटचं एकच नव्हे म्हणून. बट इम्पार्शियल म्हळ्यार कसं जाल्यार बुद्धी ना हाका, तेन्ना ताका एफेक्ट करू नज सानिय ना, तांकां तशी एप्लिकेबल ना. सो फर्स्ट पॉइंट एप्लिकेबल टू ऑल म्हणटाना कोण जीव असकी सगळ्याक एप्लिकेबल. इम्पार्शियल म्हणटाना कोणाकय भेदभाव ना, यो हँडिकॅप्ड की यो सान की हाका बुद्धी भरनी ना, सगळ्याक एप्लिकेबल. या एक सांगतना जस्ट हांव एक ब्रीफ जावन एक स्टोरी सांगता. मंडूक ऋषी भारी ऋषी असताची, भारी यू कॅन से पॉवरफुल ऋषी असताची. एक पटी त्यांनी खंयचे राज्य असतं की तंतू तांगेले राणे असं पळय नावच्या वत्ता, पुरा आपणाले वस्त्र आपणाले आभूषण पुरा काण दवरन नावच्या वत्ता. त्या टायमार कसं जाता, चोर येता आणि ते भांगार पुरा घेवन धांवता. ते धांवता पळयतना सैनिक मागशी येताच मागीर. सैनिक धांवन येतना हे पुरा चोर असता पळय वचून एक आश्रमा, मंडूक ऋषी आश्रमा वचून निपन बसताचे. हे सैनिक पुरा येताची रिक्ताची पळय फर्स्ट त्यांनी जागे म्हळ्यार आनी पळय मेडिटेशना बसल्याची, तपस करता असाची. मंडूक ऋषी तांकां जागोवचा प्रयत्न करताची, तांणी आपणाला तपस्या लीन जावन आसाची, तांकां फरक पडना. सो तांणी ओके हंगार येयल्या ना म्हूण तांणी वताची सोदिताची, तांकां मेळटाची चोर मेळटा, आभूषण मेळटा, सक्कड तांणी भायर घेवन येतना हा ये कोण तपस करू बसला पळय ढोंगी करतस यो ऍक्च्युली तागेले आनी चोर तागेले आसच्या पुरो म्हणून सांगून मंडूक ऋषी खंय घेवन वताची. आनी मंडूक ऋषी कसले रिॲक्ट करनाचे म्हळ्यार तांणी तपसा लीन जावन आसाची, तांकां कसले कळिना तांकां. सो वताची फुडले काळार कसो जाता आशिल्लो गो तसो इन्स्टंट रुलींग जाता आशिल्लें. आतां म्हणजे तारीख पे तारीख असं नाशिल्लें. सो त्या चोरांक इमिडिएटली एक तांकां सेंटेन्स मेळटा की हा हांकां पुरा सज मेळका म्हणून. कसो सज ते लॅन्स असता पळय, कसो म्हणचे ताका लॅन्साक, त्याचे ना कुंकुका म्हणून ते जाता. सो त्या कुंकूच्या शूर करतना ते चोरांनी पळय गवजी घालून शूर करताची. गवजी घालून म्हळ्यार तांगेली तितलेची, तांकां आनी पेशन्स टॉलरन्स ना, तांणी तंतूची विचलित जावन तांगेले जीव वता. बट मंडूक ऋषी तांणी काय ना तांणी ट्रान्सान तोच तांकां फरक पडना जाल्यार एकदम कोंकिता तांकां मागीर तांणी दोळे उदार करताचे. त्या टायम तारी थंय आशिल्ले पुरा जनाक कळटा ह्यो साधारण ऋषी न्हय, हो असाधारण मनीस, मस्ती पावर्स आशिल्ले, हांकां मस्ती पावर्स म्हणून सांगतना दोळे उदार करू भितरी राय असता पळय पाय या पडता की कसकी चूक जाल्ल्या हांगा इशी जाल्लेल्या म्हणून. कसले उलयनाचे मंडूक ऋषी, कसले उलयनाचे, सीधा वताची आनी यमराजाल्या वताची. इथे जाल्ले अशी मिगेल उठो. सो इथे जाल्ल्या म्हूण म्हणटाना तांणी बुक्स आनी काण चेक करताची, तांगेल्या पुरो रिकॉर्ड्स आसतना कोण कसो केला इथे केला. तेन्ना कळटा की सांचेर आसतना मंडूक ऋषीन एक ब्लेड ऑफ ग्रास म्हणटा पळय ताजे ना कसकी एक मुई एकी कसकी कोंकिलेले वचून. सो ताजे निमती आज तांकां भोगूका पडला म्हूण कळटा. मंडूक ऋषी खूप येता, म्हाका बुद्धीशील तेन्ना हांव सान बाल्यवस्था आशिल्लो हांव, तेदन केल्ली चुकीक आत्तां हांव भोगूक हांवें म्हणून सांगताची. सो आनी
धर्मरायाक श्राप दिता की तू वयवस मृत्यू लोका वचून ಸ್ವಲ್ಪ काळ तू वय काडी म्हणून तेशी येत यमराज येवन विदुर जत्ताची. सो law of karma applicable to all, impartial to everyone. So that is the characteristics of karma. अनेक एक ओड कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्माची. कसं म्हणल्यार कोण कसं कर्म केला की म्हणून करेक्ट तांकां वचून लागता ते. अशी ना की बामणान केल्लेले कर्माचे फल बायलेक मेळटा, बायलेन केल्लेले कर्माचे दोष बामणा मेळटा. ना, बामणान केलेले आशिल्ले बामणान भोगूका, बायलेन केलेले आशिल्ले बायलान भोगूका. ओके, लायक एक फार्मान तू मस्ती गाय आसाची, तांतू एक गाय सोदून सोदून आपल्याला चेडवाक सोदिता असं करेक्ट त्याची आपल्याला चेडा. आता गाय पळोवच्याक पुरो एकल्याक आसता ना, सो बट गाय आपल्याला चेडवाक करेक्ट त्याची सोदून वचून ताका तागे लागीं वचून राबतले, ताका मोग करतले, ताका तशी. सो तशीची कर्मा आहे तशीची. करेक्ट कोण कसं केला की तांकां वचून अटॅच जाता. अशी ना की कन्फ्युजन जावचें, ह्या फॅमिलीन तू कोणकी केल्लेला म्हणून कोणकी भोगचें ना. कोण कसं केला की तांणी भोगूक. दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्मा. सो 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट applicable to all, second impartial, third कोण केला की तांणी भोगूका. These are the 3 characteristics of karma. मागीर ऍक्शन म्हळ्यार कार्य करचे लेखार पळयल्यार कर्माचे 3 टायप्स आसा. म्हणजे पुरो गोत्त आशिल्लेची सगळ्याक, बट ब्रीफ जावन हांव ऍक्च्युली पळयल्यार आयचे समरी क्लासाची कर्माचे. सो ब्रीफ जावन सकडी सांगूक हांव प्रयत्न करता आसा. सो ऍक्शन बेसीस जा पळयल्यार कर्माचे 3 टायप आसता. सकर्म और ब्रॉडली तर कर्मय म्हणटाची. सकर्म, विकर्म आणि अकर्म. ऍक्शन बेस्ड हियर. सो सकर्म म्हळ्यार तुम्ही कसं लायक कार्य करता की आपणाला प्रिस्क्राइब्ड ड्युटीज अकॉर्डिंग तुम्ही आपल्या धर्मा प्रकार तुम्ही कसं कार्य करताच की दॅट इज सकर्म. विकर्म म्हळ्यार कसले लॉचे अगेन्स्ट ऑर इल्लिगल ऍक्टिव्हिटीज आम्ही कसले केल्यार ते विकर्म. सो लाईक एक सैनिक सैनिकाल प्रिस्क्राइब ड्युटी कसं युद्ध करचे. आता काही अटॅक जाल्ले राज्यारी त्यांनी वचून डिफेंड करता. ते डिफेंड करतना कोणा काही मारले दॅट इज सकर्म. ते गेले प्रिस्क्राइब्ड ड्युटीन तू क्षत्रिय ड्युटी त्याची युद्ध करचे, प्रोटेक्शन करचे राज्याक. आणि त्या प्रोटेक्शन करतना कोणाले तागेले हातान कोणाले मृत्यू जाले जाल्यार ताका एक माफी आस की बिकॉज इट इज सकर्म. तागेले ड्युटी तू आयला म्हणून. बट त्याच सैनिक घरकड आयलो, नेबर टू लढाई जाल्ली आनी ताका मारून उडयले, देन इट बिकम्स अ विकर्म अगेन्स्ट द लॉ. सो चोर मागीर गॅमलिंग म्हळ्यार कोणाक चीट करू पळयले, कोणाले मर्डर केले, दॅट इज ऑल विकर्म म्हणून. अकर्म कसले आपणाला कार्य करचे. आणि ओके, वन मोर थिंग. सकर्म करताना आमकां पुण्य मेळचे, फला आंतूचे आमकां लायरी पुण्य आमी अर्जित करचे. आमी पुण्य मेळटा आमकां सकर्म केल्यार. विकर्म केल्यार पाप मेळटा. सो मुखार सून आमी आमगेले पुण्याचे वेट चड असल्यार नेक्स्ट जन्म घेतना मे बी वी विल बी बॉर्न एज अ ह्युमन. मनुष्य रूप मेळू पुरो आमकां. ना मस्ती जनाक मारला केल्ला सकडेश म्हणून जाल्यार मे बी आमी पशु रुपाची जन्म येतलीची. सो केदना पुण्याचे वेट चड आसता की केदना देर विल बी गुड रिजल्ट्स. आमी ह्युमन लायफ आमकां मेळू पुरो. पाप कर्म चड आसतना इधर आमी खंयचे पशु रूप नाल्यार अशी इतली दरिद्र अवस्था आसता आनी मनुष्य रूप खंय जो मेळ्ळे म्हणून जाल्यार आमगेली अवस्था मस्ती वायट आसतली. पदे पदे आमकां प्रॉब्लम आसतले. ओके, मागीर
अकर्म असता. अकर्म म्हळ्यार आम्ही आमगेल कार्य करचे, म्हणजे कसले कार्य करो पर फल की प्राप्ती ना करो म्हणता पळय तशी टाईप. सो आम्ही आमगेल आपणाले करताची कसले आशी दवरून ना बेसिकली ऍक्शन इन ऍक्शन इन ऍक्शन इन ऍक्शन म्हणताची. सो दॅट इज अकर्म. सो अकर्म केल्यार मोस्ट प्रोबेबली वी विल बॉर्न इन ह्युमन फॉर्म, आणि तेदनाय आमगेले पाप पुण्य चड असल्यार मे बी विल बी born in a higher planetary system, like की 14 planetary system असची तांतू खंयचे वयरचे प्लॅनेटरी सिस्टम अंतू आमकां जन्म मेळ्ळो पुरो, या फिर भूलोकांतू जन्म घेतल्यार एरिस्टोक्रॅटिक फॅमिली मस्ती धनवंत फॅमिलींतू जन्म मेळटलो, पॉलिटिकली एफ्लुएंट फॅमिलींतू आमकां जन्म मेळ्ळो पुरो तशी पुरो असता. सो usually आम्ही नाव वी आर टॉकिंग अबाउट ऍक्शन. कर्मा इज ऍक्शन आम्ही म्हणता पळय त्या. सो युजली आम्ही कसले कार्य करतना आम्ही कसं लेखची की कितले आम्ही हार्ड वर्क केला की तितले आमकां रिझल्ट मेळका म्हण आम्ही लेखचे. थिअरिटिकली आमगेले असता की आम्ही कितले कार्य केला की तशीच आमकां फल मेळका म्हण. बट एक पाटी जायना तशी ना. बट एक पाटी कसं जाता म्हळ्यार एक चेडू मस्ती रस्ताची बट वताची आणि कसकी बरेताची लायक मार्क्स येता, आणि हांगा एक चेडू असो तो पाप फुल वर्स कष्ट भोगला, लास्ट ते रिझल्ट असना. सो त्या क्वेश्चन येता ना, वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल और वाय गुड थिंग्स हॅपन टू बॅड पीपल. त्या एक प्रश्न येता मनान. तो इथे अशी जाता सभा त्या चेडवान इतलं कष्ट भोगला, एस्पेशली कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स आनी पळय आमकां एक पाटी दिसता यो ते चेडू इतले कष्ट भोगला मू ते रिझल्ट मेळ्ळी म्हणून. या आमगेले जिवनान तू पळय कष्ट येतना आमकां एक आसता वाय मी, हांव इतलें भोगू का, हांव कोणाकय वायट करनी. युजली आमगेले फर्स्ट क्वेश्चन वेदर आमगेले हेल्थ संबंधा या फायनान्शियल इश्यूज आयले, वाय मी फर्स्ट क्वेश्चन. या इथं आमगेले उठ जाता असं, हांव कोणाकय वायट करनी, कोणाले वायट करूक आलोचन तर करनी हांवें, तेजें हांव कसलें भोगू का. आनी तो मनीस असो ताणें कसले लायक कामां करनी जिवनान तो पळय गंमत करता असं, दुडवाचे प्रॉब्लेम ना, ताका पोझिशनय मेळटा असं. इत्याक तशी सगळ्याले मनान तू हे प्रश्न येताचीच. ऍटलिस्ट लायफांत एक पाटी पूण येता आमगेले वाय मी म्हणून. वाय मी म्हणारी ऑलवेज इट्स म्हणारी केन्नाय अशी पॉसिबल ना की हार्ड वर्क विल बी इक्वल टू रिझल्ट. हार्ड वर्क प्लस म्हणजे पूर्व कर्माचे कसं फल आस पळय दॅट विल बी इक्वल टू युअर रिझल्ट. सो ते एक इनवेरिएबल फॅक्टर आस पळय ते येता. आमी मॅथ्स आनी करतना अल्जेब्रानी करतना वेरिएबल फॅक्टर इनवेरिएबल फॅक्टर्स पुरा येता पळय तशीची हे आमगेले पूर्व जन्माचे फल येता आमगेले हार्डवर्क आवट आनी अटॅच जाता आनी त्याच निमती एक रिझल्ट मेळटा. दॅट अगेन इज व्हेरी डिप्रेसिंग न्हय. सो एक दिसच्या पुरो कसं केल्यार अशी वायट जाता बा, कसले कर नाशी बसता कसले कोर का कसकी बरो नास न्हय. आमगेले युजली तेच आसता न्हय, आमगेले हडे बरं कसकी बरेला न्हय असं ते कडेन ताजेनुसार कर कसले कष्ट भोगू का हांवें. युजली आम्ही ताजेर येवन पावताची की कसले कष्ट भोगू का आम्ही म्हणून. सो कसले कष्ट भोगू का म्हणून त्या एक प्रश्न येता. अगेन एक स्टोरी सांगता, विल कम बॅक टू दिस. महाभारत युद्धानंतर धृतराष्ट्राल पुरा चल्ले वताची सांगूक इतले पुरा चल्ले एक पण वर्ण ना. त्यानंतर निमगूच असं इतले चेडून जाल्लींची इतले चेल्ले जाल्लींची इतले होड केल्ले हांवें, बट आतां कोणी ना आमगेले लागी कसं लायत अशी जाल्ले मिगेल उठून. आनी कसं सांगचें देवान भगवंतान 50 लायफ टायम डॅन्स 50 जन्म पुढे तू एक शिकारी आशिल्लो, हंटर आशिल्लो, तू एक पक्षीक तू मारचे
पक्षी क मार्च म्हळ्यार पक्षीले 100 जन चेडू असताची ते 100 जन चेडू तू मार्च तू सो आज तू त्याची भुक्त अस तू तेदन कर्म केलेली पळय आज तू त्या भुक्त अस तेदन ताण निमगुचे तेदन केलेलं ना 50 जन्म पूड केलेलं आज त्या बघू का हांवें कसं लायक आज 50 जन्म तारीख इथं भोगेनी आजीची त्याक तेदन देवान सांगचे तर 50 जन्म तुक लागले पुण्यकर्म ओट्टू करू का कसं लायक पुण्यकर्म ओट्टू केले ते 100 चेल्ले तुक जन्मा येवच्याक त्या 50 जन्मान तू त्या पुण्यकर्म तू ओट्टू केले की आज या जन्मान तू तुका 100 चेल्ले मेळ्ळे पडले त्या पुण्या निमती भगवंत सांगता दॅट इज द लॉ ऑफ कर्म आज आम्ही कसकी केला आजी आम्ही भोगनाची या जन्मान तू भोगता की ना की त्या वेगोत ना बट भोगताची डेफिनेटली भोगताची सो अगेन व्हेरी डिप्रेसिंग की अशी पुरा असताना कसं करचें म्हणून प्रश्न होता सो ऍक्च्युली आता इक्वेशन सांगेल पळय हार्ड वर्क प्लस सिनफुल रिएक्शन्स इज इक्वलंट टू रिझल्ट ना अनेक व्हेरिएबल असतात तो कसं गो सर देवालय कृष्णालय अनुग्रह ऍक्च्युली हार्ड वर्क प्लस रिएक्शन्स प्लस देवा अनुग्रहानची आमकां रिझल्ट मेळचे अँड दॅट विल बी द बेस्ट रिझल्ट्स इत म्हळ्यार भगवंतागोत तुसा भगवंतागोत तुसा आमगेल खातीर लायक कसले आमगेल खातीर वायट कसले आमगेल कसं मेळ्ळ्यार आमी वापस तागे लागीं येतली त्या ताका गोतूस सो दॅट इज द बेस्ट रिझल्ट सो एक कालान तू आमी भगवंता लुटू आशिल्लींची बट आमकां कसं इच्छा जाल्लें की देवान मात्र भगवंतान मात्र एन्जॉय करचे हांव इतलें एन्जॉय करूं ना म्हणटाना देवान हांगा पेटोवन दिल्लें आमकां हे लोक पुरो क्रिएट केल्ले की जायत तुमकां एन्जॉय करूं का ना वचा तुमी एन्जॉय कराची कशी जेलाक आमी चोरांक आनी घालता पळय मर्डरर चोरांक पुरो घालताची आनी मस्ती कोणी मर्डररांनी असल्यार तांकां सॉलिटरी कन्फायनमेंटा घालतात की तुमी एकले राबून प्रायश्चित करा तुमी म्हणून सो तशी आमी आमकां हांगा पेटयला की तुमगेले कसं चुकी कसं या म्हणून तुम्ही रिअलाइज करायची आणि वापस तुम्ही मिगेल्या वापस यायची सो कृष्णा नोज बेस्ट सो या इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन कसं आमगेले हार्ड वर्क कर्म आमगेले प्लस रिएक्शन्स ऑफ द प्रिवियस कर्मा ताजेन एस्केप करू जायना ते आमी बघूकाची प्लस कृष्णाले अनुग्रह असताना मात्र आमकां बेस्ट रिझल्ट्स मेळटा सो अनेक या पुरा जातना अनेक डाऊट येवच्या पुरत आमकां हे कसं लायक आता धृतराष्ट्रान निमगेलेली पळय 50 जन्म इत्याक म्हणून तशीची आमकां एक क्वेश्चन येवच्या पुरो आज केलेले असेल कर्मा फल हांव आजय भोगता या मुखार सुका इत्याक जन्म आफ्टर जन्म कसले भोगू का हांवें म्हणून एक क्वेश्चन येता मनांत ताका दोन रिस्पॉन्सेस कसं म्हळ्यार फर्स्टली हे जन्म आमगे शरीरा मात्र आत्मा आमगे शाश्वत हे शरीर कसले एक नमुने वस्त्र न्हय आमी घालताची उडयताची केदन ते वायट जाता जर्जरीत जाता आमी काडताची हे वस्त्र आनी उडयताची वापस विंगड जन्म घेताची करेक्ट नवे एक वस्त्र घालून नवे एक शरीर घेवन आमी वापस जन्म येताची सो हे जन्मस पळय आमी जन्म मृत्यू म्हणून जन्म म्हणताची हे शरीराक मात्र सो ऍक्च्युली तर शाश्वत आमगेले आत्मस पळय ते एक शाश्वत जन्मीन तसं सो तागेल खातीर एक दीस एक जन्मूच ते सो समवेर ऑर दी अदर ताका भोगूकाची करेक्ट दोन्ही कसं म्हळ्यार आमी केदन ते सीड्स केदन बी आमी वयता पळय खंयचेय हाजे जावं ते सडन एक दीस भितर भायर येना आतां कोथंबरी बियाचे हांव एग्जांपल दिलेली ते मे बी 15-20 डेजांतू वेदर आनी सम आसल्यार कोथंबरी पाल्लो मेळ्ळो पुरो बट आंब्याचे इट टेक्स टायम
हांवें 2-2.5 वर्स बुडकी हांव कात्तो एक म्हळ्यार एक शशी हांडो येयले आतां ते इतलेशिले इतले जाला तितलेची टायम लागता आणि फल दिवच्याक आनीक टायम लागतलो ते सो आमी कसं कर्म केला की त्या रियली फ्रुटिफाय करूंक टायम लागता लायक एक एग्जाम्पल आमकां मेळटा फुडल्या काळांत तूं एक मातेच की एक हे आसताशिल्ले ग्रेनरी की हिंदीन आमी कोठी म्हणटाची आमचे गेल्यान कसं म्हणचे म्हूण म्हाका गोतना स्टोर करूंक पळय धान्य पुरा स्टोर करूंक ग्रेन्स स्टोर करूंक एक आसताशिल्लें तातूंत तूं कसं करचें एवरी इयर आमगेले कसले आमकां मेळ्ळा पळय क्रॉप त्या तातूंत घालता वचचें काडका जाल्यार तुगू एक बाग येयल्ले अशी आसताशिल्ले त्या ओपन करून तातूंत दुखून स्वल्प स्वल्प काडचें सो फर्स्ट इयरान तूं मे बी आमगेले लायक क्रॉप मेळ्ळी आमकां मीडियोकर क्वालिटी लायक ना क्वांटिटी उणे म्हूण लेखाचें थर्ड इयरा भारी लायक मेळ्ळा फोर्थ इयरान तूं ओके ओके फिफ्थ इयरान तपास लायक मेळ्ळा सो फिफ्थ इयर हांव ओपन करून म्हाका हे वर्साचे प्रोड्यूस म्हाका मेळ का म्हणून आमी उदार करून काडल्यार ते मेळटवे ना खंयचे मेळू पुरो फर्स्ट सेकंड इयर खंयचे हाजे मेळू पुरो ना सो तशीची प्रत्येक हाजे एक सर्टन टायम आसता एक एक कर्म वग्गी फल दिता एक एक ಸ್ವಲ್ಪ टायम दिता ಸ್ವಲ್ಪ टायम फ्रेम विंगड विंगड आसा सो हाजे निमती आमी सांगू जायना की हांव केलेले कर्म आत्तां भोगू का ना साध्य ना ताजे आपणाले एक टायम फ्रेम आसा आपल्या टायमा अनुसार ते फल दितले आनी टायमा अनुसार आमी भोगू का ओके नाव फला हाजेर पळयल्यार कर्माचे तीन आमी भेद आसा तीन टायप आसा आय होप आत्तार कसले डाउट्स ना कोणाके डाउट्स आस की आत्तार सांगेलान तू ओके सो फला हाजेर पळयल्यार तीन टायप ऑफ कर्म आसता फर्स्ट इज संचित कर्म आत्तार पुरा आमगेले ओट्टू करून कर्म जाला पळय दॅट इज संचित कर्म दोनचे प्रारब्ध म्हणजे आत्ता आमी कसं भोगता असं पळय त्या प्रारब्ध आणि आमी ऑन अँड ऑफ ते वर्ड यूज करताचे अरे यो प्रारब्धा कसं बरयला की ते आमी भोगचे म्हणटाचे दॅट इज दॅट ओनली कसं आमी केला की आज कसं भोगता की ते प्रारब्ध प्रारब्धाक भोगून शुद्ध ते संचित कर्मस पळय ते मे बी वी कॅन डायल्यूट आमगेले कर्म आमी कसं करता की ताजे निमती ते मे बी वी कॅन इरेज अ लिटल बट हे प्रारब्धाक कसले करू जायना भोगून शुद्ध आणि आगामी कर्म येवचेशील कर्म पळय म्हळ्यार आमी तो फुलिश सचीची सांगू जायना की फाय यो आमी परफेक्ट जाल्लींची आनी कसले आमकां रिएक्शन मेळ्ळी ना तशी आमी कर्म करतली म्हणून सांगू जायना आमी करता राबतली आमी भोगता राबतली तशी आमगेले नेचर तशी सो संचित कर्म प्रारब्ध आणि आगामी कर्म these are the three types of divisions of karma according to result based so broadly सांगल्यार हे आता कर्माचे टॉपिक हे पुरो आयकल्यार एक्चुअली डिप्रेशन जाता इत म्हळ्यार मिगिले सांगल्यार आय डोंट थिंक आय एम द परफेक्ट पर्सन चुकी जाता कोप येता कसली की सांगून वता मागीर भंय करता अयो अशी केल्ले आनी कसं जाता की ताजे रिजल्ट म्हणून ऍक्च्युली भंय करता सो एक स्टोरी ऐकूया पास तुम्ही सगळे ऐकलेली काणी एक देवस्थानांतू कृष्णाल देवस्थान कृष्ण राबला फ्लूट घेऊन आपल्याला त्रिभंगा मारी राबला एक स्वीपर म्हळ्यार कोयरा काडतलो थंय प्रतिदिस्तान काम केलेली तवळी काम करता असताना कृष्णाला उरलोचे आणि कृष्णान रेसिप्रोकेट करचे तागेले जवाबांनी दिवचेच ताका सो एक पटी तो सांगता भगवंता तू टायर्ड जायना हांवें केदान पडल्यार एक पोजिशन शिकून राबला तुका टायर्ड जायना हांवें जाता म्हणटा तेन्ना तू एक दीस ऑफ घे अयो हे मिगेले देवस्थान हांव ऑफ गेल्यार कशी जाता इतली जन येताची मेळटाची करताची आपणाले
एक एक पटी कंप्लेंट्स मागच्या किडचे पुरा करता हांव सोडून गेल्यार कशी हांगा हांव राबुकाची न्हू आलोचन करता तो कसं करचें म्हणून आलोचन करता तेन्ना सांगता एक दीस एक अशी काम करुया आमी की हांव तुगेली प्लेस घेता आनी हांव राबता एक दीस ते दीस तुका रजा तूं कसं जाका की भोव न्हू कोर न्हू यो कृष्णाक हांस येता जाल्यार सांगता जायत फाय आमी करुया अशी हा फाय हांव तुगेलो जागो घेता मुगेलें काम आनी करता हांव फर्स्ट मागीर तुगेलो जागो घेवन हांव राबता जायत सो नेक्स्ट डे तो सकाळी येता आपणालें काम आनी करता मागीर सांगता कृष्णा हांव राबुवे हा जायत पळय बट एक केर घे कोणीय आयल्यार कसले उलयल्यार तूं मध्य इंटरफियर करूं ना न्हू तर राबका तूं आयकुका आनी न्हू तर राबुका कसले तूं तुगेले प्रतिक्रिया कसले तुगेले आन्सर की कसले करूं ना न्हू तर राबका हा हा जायत जायत म्हणटा राबता कृष्ण वता थंय ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर एक व्यापारी येता पाय पडता हें करता सकड करता आनी मागीर नोट घालता डब्बीन तूं वापस पाय पडता आनी वता सो तांकां कसो जाता म्हळ्यार ते तागेले मनी पर्स वॉलेट आसता पळय थंय ते हुंडी वयर थंय व्हरता तो ध्यान दिना तो वता भायर नेक्स्ट एक भिकारी येता आनी सांगता की देवा कोणी आजकाल कसले दिना मुगेली बायल चेडूं वता 2 दीस जाल्ले हांव तांकां कसले खावच्या पिवच्या हाण दिनी कसं करचें हांवें कसले ना मू आमगेल्या पळयता ना हुंडी वयरी पर्स दवरनासा अशी तशी पळयता कोणी ना ते पुजारी ना कोणी ना ते तेन्ना तो लागता हांव आतां मागीर आशिल्लें देवान म्हाका प्रोवायड केलें तो मेळ्ळें म्हाका म्हणून तो वॉलेट काडटा आनी तो वता ताका म्हळ्यार बद अवश्य आशिल्लें खावच्याक पिवच्याक ना तागे लागीं सो तो घेवन वता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर एक बोटान तूं कुक करता आशिल्लें एक मनीस येता तागेले ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर तागेले बोट आसा वचेस ताजे फुडें तो देवाले पाय पडून वता म्हूण तो आयला त्याच मोमेंटाक कसो जाता तो व्यापारी आसता पळय ताणें नोटीस करची की हा मुगेल पर्स ना मू हांगा तेन्ना लागता हा हांव नो डावट हांव देवस्थानान तुची सोण आयला हांव बट देवस्थाना सोण आयल्या वापस म्हाका मेळटलें तें मेळीश ना कोणी काण आसता सो बेस्ट कसो म्हळ्यार हांव पोलीस कंप्लेंट करता पोलिसाक घेवन येता म्हूण सो वता पोलीस कंप्लेंट करता आनी पोलिसाक घेवन देवस्थाना येता तो एकड तेकड पळयता कोणी ना एक मनीस आसता तो कुक आसता पळय बोटा शिपान तूं कुक करतलो मनीस तो मात्र आसता आनी कोणी ना पुजारी ना कोणी ना सांगता पोलिसा सांगता सर हाणें आतां चोरी केला कितकी आनी कोणी ना हांगा योची चोर हक्कादाराची खंय दवरला मुगेल पर्स म्हूण निमग्याची ते पोलीस म्हळ्यार यो व्यापारी बारीक इन्फ्लुएन्शियल पळय धरताय तूं घालता पडले खंय आस म्हूण काड ते पर्स खंय दवर दुड्ड म्हूण सांगस तो सांगतास हांव चोरी करनी म्हूण तेन्ना हाका सहन करूं जायना ह्यो राबील पळय क्रिश्ट जावन ताका सहन करूं जायना ताण थंय दुखून गवजी घालचें कसं करतास तुमी यो चोर न्ही यो पाप अशी हांगेन राबला चोर नंती नाही तो चोर चमकलो खंय आस चोर अरे तो चोर तो भिकारी पळय ते चमकला तो तुमकां थंय खंय मेळटलो म्हणून सो तांणी हाका सोडताची आनी धांवताची ताका सोडून तो भिकारी तांकां मेळटाय ते दुड्डू ताका घेवनूय पेट्ट सम खाता तो भिकारी आनी ते पर्स व्यापारी तो पोलीस आपणाक वता सांजे जाता कृष्ण वापस येता हा कशें जालें तुगेले दीस अबा मस्ती टायरिंग अबा या राबचे कृष्ण सांगता वय एक जाग्यार राबूका हाल नाशिना मस्ती टायरिंग आस वय आनी कस प्रॉब्लम येता हांगा राबील तवळी पुरो पळोवन राबचें काय इजी न्ही म्हाका डावट येता कृष्णाक तवळी इत्ते कसो जाल्लें आजी म्हणून ते पुरो डिटेला सांगता इशी जाल्लें म्हाका सहन करूंक जाय न्ही म्हूण हांवें तोंड उदार केल्लें म्हणून कृष्ण अशी करता अयो कसं केल्लें तुवें इत्ते कसं जाल्लें म्हाका गोत्तूस ह्या पुरा मुगेल प्लॅना अनुसार चलता आशिल्लें कसो प्लॅन
तो व्यापारी असं पळय तो भारी लायक व्यापारी लायक बिझनेस करता बट 1 रुपयाचे एक दान पुण्य कर न्ही सो मेगेले प्लॅन आशिल्ले कसले पुणी कोणाक एक दान पुण्य करो ಸ್ವಲ್ಪ मुनी ताका पुण्य मेळटा ना म्हणून मेगेले प्लॅन वय म्हणतो वय तशी पुणी ताका अज्ञात एक सुकृती मेळ्ळो म्हणून हांव तशी प्लॅनिंग केल्लेले मागीर ते भिकारी पाप कोणी आजकाल दियनाच न्हू दुड्डू सो ताका खावच्या पिवच्या कळना सो ह्या लेखान पुणी ताका दुड्डू मेळ्ळो तागेले बायल चेडूंक खावच्या पिवच्या मेळ्ळो आयच्या दिसाक म्हणून वय म्हणटा आनी तिन्नीच मनीस येयली पळय शिप्पा कुक करता आशिल्लो तो हांव ताका पळयात कसो जेत आशिल्ले पोलीस ताका घेवन जेला घालता आशिल्लो जेला घाल्ल्यार कसो तो शिप्पा वचनाशिल्लो न्हू आतां ते पळय शिप्प वतना रेवचे आसा त्या शिप्प बुडता सो तागेले तो लायक मनीस तो तागेले जीवन वांचुच्या खातीर हांव हें पुरा केलेलें तेन्ना तो कोयर काडटलो आशिल्लो पळय मात्ता मान घेता देवा हांव कसो चुकी केल्ली म्हणून कसो मोरल ऑफ द स्टोरी म्हणल्यार कृष्णाल एक ग्रँड प्लॅन आसता आमगेले खातीर आनी सगळी त्या प्लॅन आमी कसले करोची कशी पुणी एक आमकां वांचुच्याक आमकां सेव करूंक कसले पुणी कृष्ण प्रयत्न करता रावता की हांकां ಸ್ವಲ್ಪ बुद्धी येतले हांनी मिगेल तर्फेन अशी घुवन पळयतली मिगेल लागीं येतली म्हणून कृष्णाले एक बिग पिक्चर केदाय आसा ते आमकां मना वचना कशी पळय एक मूवी डायरेक्शन आवळारी स्टोरी कसा म्हणून रायटर आगोत असं आणि ऍक्टर्स आणि ऍक्ट्रेसेस तांगेले पार्ट कसा म्हणून गोत असं ओके एडिटर असतं पळय ताका डायरेक्टर सांगता पण अशी जाय म्हाका सिक्वेन्स अशी जावका ताजे प्रकार एडिटर एडिट करता वतलो बट ते फिल्म ते फुल पिक्चर कशें येवचे ते कशें येतले ते डायरेक्टराल विजन मात्र ताका मात्र कळटा कसले कशी कसं कोरका म्हणून आनी तागेले डायरेक्शना प्रकार चकडाने काम केल्यार मात्र त्या पिक्चरीक सक्सेस जाता तशीची आमगेले जीवन आमगेले सक्सेस जाय जाल्यार डायरेक्टर कृष्णूच येता सो ताणी कशी डायरेक्ट करता की पळय तशी आमी नांचूका तितलेची हे कर्म अकर्म हे कर्म त्या पुरो आमी आलोचन करका म्हणना नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नाहील्यार पळय ते क्वेश्चन येता पळय वाय मी म्हणून ते आमकां येना केन्ना आमकां नॉलेज आसता की कर्मा विशयी एक्शन रिएक्शन ह्या पुरो आमकां अर्थ जाय न्ही जाल्यार प्रत्येक कसले एक जाल्ले कुडले आमकां ते क्वेश्चन वाय मी म्हणून येता हांव कसले वायट करनी हांव कोणाले वायट लेख करनी कसले हे जाता नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एट द सेम टायम तांतू टेक्निकॅलिटीज वचून आपणाले माते पाड करचे बदलाक आपणाले काम करायची आपणाले जीवना डायरेक्शन कृष्णाल हाता दियाची ताची मुखारसन वतलो म्हूण सांगताची हांव म्हगेलें सेशन हांगा एंड करता जय श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण हरी बोल माताजी हरे कृष्णा भारी चंद कोण सांगून दिल माताजी सगळे सेशन ऐकून लास्ट तुम्ही एक रिअश्युरिंग पॉइंट दिलेल भारी खुश झाली कशी अर्जुनानं तागेले सारथी कृष्ण शिकेले की तशीच आम्ही समेत आमगेले जीवनाचे दोर कृष्णाला दिल्यारी सकळ प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आणि आम्ही याचे नाही काडका म्हणून सांगून तुम्ही एक रिअश्युरिंग पॉइंट सांगून दिलेल मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरी बोल माताजी कोणाक कसं प्रश्न की कसने प्रश्न असल्यार क्लॅरिफाय करूया माताजीला हरे कृष्ण माताजी हरी बोल मस्त खुशी जाल माताजी सेशन माताजी म्हाका एक डाऊट ते हंटराल धर्म नवताने म्हळ्यार हंटिंग करचे तागेले धर्म नव धृतराष्ट्र स्टोरीन तो ताका कशी रिएक्शन येवचे व्हेरी गुड क्वेश्चन भारती माताजी लाईक सैनिकान पळय सैनिकाल धर्म देखून ताणे मारला रडना युद्धांत सैनिकाल धर्म प्रोटेक्शन करचे तशीच हंटरान तागेले जीवन व्याप्ती ताणे हंटिंग करचे न्हू ताका मे बी ते सांजसान चेडवा मारल्यार पुरा पाप तशें दिसता जाल्यार कसं म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ कशी पळया माताजी मिगेल अंडरस्टँडिंग हांव सांगता हंटर आणि सैनिकाक आमी इक्वेट करूं जायना इत म्हळ्यार
सैनिकांना युद्ध क्षेत्रावत पळ अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ वॉरफेअर निहत्ते को कभी अटॅक नाही करते म्हळ्यार हत्ता कोणाला वेपन ना की तांकां अटॅक करू ना ओके सो फुडें आमगेले आतां डिफरंट डिफरंट भाग आसा कोण म्हळ्यार एक आर्मी असता एक नेव्ही असता एक एअरफोर्स असता राईट आर्मी कोण लँड आरी कोण युद्ध करता की तांगेल खातीर एअर आदोकून कसो लढाई जाता की ते एअरफोर्स तेशी करेक्ट आर्मीन तुची डिफरंट डिफरंट भाग असताची तुम्ही पुढे महाभारत युद्ध पुढे टीव्हीन पळयला कितकी ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನಿಕ ಹಸ್ತಿರ್ असताची ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನಿಕ घोड्यार असतात ಸ್ವಲ್ಪ सैनिक चमकून येताची खाली तांगेले लॅन्स घेऊन भाला घेऊन सो ते कोण चमकून येतच की ते हस्ती बशिल्ले उठू मनशा उठू लढाई करना कोण लॅन्स घेऊन अस की लॅन्सा उठू कोण अस की तांगेले उठू युद्ध करतले राईट भारती माताजी एम आय राईट वय वय माताजी कोण हस्तीर बसला की ऑपोजिट साइड दुखून कोण हस्तीर बसला की तांगेले उठू लढाई असतले